Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन राती फोन लायल्लो आनी राज्यातली स्थिती कितें आसा कोविडाची, एकंदर ऑक्सिजनेटेड बेड कितले आहा, टोटल एडमिटेड पेशंट कितले आसा हाजेर सगळ्याचे चौकशी केली, तांच्यानी डिटेल्स घेतले. ताची पुराय गोंय राज्यातले ऑक्सिजनचे ऑडिट करून घे आणि ऑक्सिजनचे ऑडिट करप हे खूप महत्वाचे आसा. पूण आता म्हणजे आता कशें आसा ते मदल्या टायमार कितले लागताले आनी कितले सप्लाय तितूर म्हाका आत्तां वचपाचें ना, ते मागीर पळोवया कितें ते हाफ सप्लाय जाता म्हणजे हाफ सिलिंडर सप्लाय जाता. हांव तुका परत सांगता, आत्तां म्हाज्या खातीर लोकांचो जीव आसप खूप महत्वाचो आसा. आनी आज आमी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आयज दनपारच्यान सुरू करता. एकदा सुपर स्पेशालिटीन जर शिफ्ट केले जाल्यार आमकां ऑक्सिजन जो आसा तो मेन सेंट्रल आमच्या 20,000ची टाकी भरल्या तितूंतल्यान येतलो, सो ऑटोमॅटिकली ते रिड्यूस जातले. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड, इवन जो आमचो पुराय स्टाफ जीएमसीचो जे सगळे काम करीत आसा, फाटले 3 दीस 24 वरां काम करता सगळे जाण, जेणे करून म्हाका दिसता आयज सांजच्यान ऑलमोस्ट एक पयले 100 पेशंट हेवटेन शिफ्ट करपाक जातले, जेणे करून तेवटेन ज्यो डिफिकल्टीज आसात, बेड मेळना, ऑक्सिजन मेळना, सेंट्रली ऑक्सिजन आसल्या कारणान बऱ्याचशा लोकांचो ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जो हो सॉल्व जातलो. विजय स्वताच्यो मेल चेक करता ना किंवा ताका टेलिफोन करता ना म्हाका खबर ना. आतां पर्यंत 2 फावटी हांवें ऑल पार्टी वर्च्युअल मिटींग आपयली. अपोजिशन लिडरूय आशिल्ले, बाकीचेय सगळे आमदार आशिल्ले, इवन दो सुदीन ढवळीकर बाब रोहन खंवटो, बट विजय सरदेसायच्या पार्टीचो एकूय आमदार त्या मिटिंगेक प्रेझेंट नाशिल्लो. दोनूय मिटिंगेक प्रेझेंट नाशिल्लो. तेन्ना प्रेझेंट रावनासतर आयज तो अपोजिशन लिडराच्या मिटिंगेक आयला. तांकां कितें तरी म्हाका दिसता आतां सपनां पडपाक लागल्या आसतली, तांकां राजकारण करपाचें आहा. हे राजकारण करूं जाय म्हणून सगळे जाण एकत्र आयल्या. म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत हांणी दोनूय डोस वॅक्सिनाचे घेतले आसतले. ताका मुद्दामून विचारचें तेणी फुकट घेतले काय पयशे दिवन घेतल्यात. सरकार फुकटूच दिवपाक आयज ऑलरेडी डिसिजन घेतला की जर्नलिस्टां खातीर जे आसा पळय न्हू तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाचें ठरयलां आनी तांकां जाता तितके बेगीन आमी वॅक्सिनेशन फार्मसीच्या एसोसिएशना कडेन उलोवन तांकां दिवपाचें आसा.